प्रियवाळ भुरग्यांनो, ल्हानशा रजे उपरांत परत आयताराच्या क्रिस्तांव शिक्षण क्लासीक सांगाता मेळ्ळ्या. ह्या दुसऱ्या अवधेन परत तुमकां दोतोन शिकोवंक हांव भोवसर संतोश पावतां. DSCच्या 7व्या वर्गाच्या सर भुरग्यांक तुमकां मोगान दोतोनीच्या क्लासीक स्वागत म्हणटा आनी बरो दीस मागतां. भुरग्यांनो, हो ऑक्टोबर म्हयनो रोजार मायेक समर्पण दिल्लो म्हयनो. तर आतां आमी कंतारा मारिफात मोरये मायेक मान करया आनी तिचो आदार आमचेर जेजूचे मिसांव चलोवन व्हरच्या हर एकल्याचेर मागोवन घेवया. उबे रावा, हात जोडया, भक्तीपणान सांगाता गावया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोरये तू रोसारी राणी, मोगाळी माये आमचे शेकाये. मोरये तुका उलो मारता, तुका हरसिता, तुका वर्णिता. नमन 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 मोरये आमचेर परती दोळे. आदार तुजो पाटय मोरये भुरग्यांक तुज्या पोळे. मोरये तू रोसारी राणी, मोगाळी माये आमचे शेकाये. मोरये तुका उलो मारता, तुका हरसिता, तुका वर्णिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. बसा. कुटुंबांनी आस्ती खातीर, भांगार पयशां खातीर बापाय भुरग्यां मदें, आवय भुरग्यां मदें, भावा भयणी मदें लढाई जावची तुमी पळयल्या. आनी ह्या दिसांनी पेपरार टीव्हीर येवचें परा तुमी वाचलां, आयकलां. घरांत कुटुंबांत घोव बायलां मदें मनस्ताप उपजून झगडें जावन वेगळ्या सराच्या हंताक पावतना ह्या आस्ती खातीर परत झगडें जाताना थोडे पटी शेजारा वाटे खातीर, उदका खातीर झगडें जाता. ह्या वेळार कोणा लागीं वेतात? कोणा लागीं वसाचें? फिरगज विगारा लागीं वेतात. फिरगज विगारा लागीं वसाचें. कित्याक? तो देवाचो मणयारी, तो फिरगज कुटुंबाचो वडील. विगार पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान समस्याक परिहार सोदता. तो गलाटो केल्ल्या, लढाई केल्ल्या दोनी कुटुंबांक, दोनी पाडतीच्यांक आपयता. थंयसर तांच्या मदें तर्क जाता, विचार विनिमय जाता. उपरांत विगार मागणें करून पवित्र आत्म्या कडेन मागून तांच्या मदें राजी करूंक प्रयत्न करता, राजी संधान करता. कुटुंबां बांदून हाडचीं, फिरगज कुटुंब बांदून हाडचें, एकामेका राजी संधान करचें, हें फिरगज विगाराचें एक व्हडलें मिसांव जावन आसा. चिंत्या, आमच्या फिरगजांनी व्हड संभ्रम आसा. धाकल्याक व्हडलें फेस्त करतात हळड्यांनी पुरा. ह्या फिरगजीचो जुबल्यो, ह्या फिरगजींत एक नवें बांदप, व्हडलें बांदप उबारूंक आसा. ते दाळा कितें करतात? विगार एकलोच करता गे? ना, फिरगजीची एक जराल सभा आपयतात. ह्या जराल सभेक हर एका कुटुंबांतावन एका सान्यानपणी येवंक आसा, हजार आसूंक आसा. आनी त्या सभेर विचार विनिमय चलता, तर्क चलता. उपरांत विगार फिरगज लोकां सांगाता निर्धार घेता. तशेंच फिरगजीन गवळीक परिशद आसा, गोत्ता की तुमकां? पॅरिश कावन्सील म्हणून. हर एका 3 म्हयन्याक एक पटी थंयसर जमत चलता. आनी ह्या जमतीर इगर्जींत कितें पुरो बरेंपण जावंक आसा, कितें कार्य जावंक आसात, कामां जावंक आसात, तें त्या गवळीक परिशदेच्या जमतीर तर्क चलोवन विचार विनिमय करून निर्धार घेतात.
तुमच्या इस्कालांत पार्लिमेंट तुमी आयकलां कित्या खातीर आसा देशाचें पार्लिमेंट आसा कित्या खातीर राज्यान जावं देशान जावं खंयचीय एक संगत कानून जायचे जाल्यार ती जारेक हाडिचे जाल्यार पार्लिमेंटांत आडळते पार्टी आसा आनी विरोध पार्टी आसा थंयसर त्या पार्लिमेंटांत तो विशय तर्का घालतात आनी ताचे जायते तर्क चलता विचार विनिमय चलता उपरांत निर्धार हाती घेतात हें पुरा तुमी टीव्हीर आनी पळयलां वाचलां भुरग्यांनो आमच्या समाजांत आमच्या राज्यांत आमच्या देशांत आनी ह्या दिसांनी आमच्या गांवांत आमी पळयते आसा धर्मा मदें राजकीय पार्टी मदें मनस्ताप झगडें पुरा जावनूच आसा ह्या वेळार कितें करूंक जाय कितें करतात तुमी जाणात गी जमत आपयतात धर्माच्यांक जावंक पुरो राजकीय पार्टी मदें जमत चलता तर्क करतात आनी उपरांत थंयसर समस्यांक परिहार सोदून एक शांतीचें वातावरण एक भलायके बरें वातावरण आसा करूंक प्रयत्न करतात पेंतेकोस्त पाटा त्या दुसऱ्या पाठांत दुसऱ्या वातिकान विश्वाससभे विशयंत थोड्यो गजाली तुमी आयकल्ल्यो उडास आसा गी दुसरी वातिकान विश्वाससभा कोणें आपयल्ली पापा जुवांव 23व्यान केदाळ आपयल्ली 1959 आनी दुसरी वातिकान विश्वाससभा केदोळ पर्यंत चल्ली 1965 कित्या खातीर पापान ही सभा आपयली पवीस सभेंत बदलावण हाडच्याक पवीस सभेंत नवेसांव हाडच्याक कितें बदलावण कितें नवेसांव आमच्या पवीस सभेंत ह्या दुसऱ्या वातिकान विश्वाससभे उपरांत आयिल्लें देवस्तुतेंत आचरणांत धोरणांत चिंतपांत पुरा एका तराचें नवेसांव आयलें बदलावण आयली पयलें लातीन भाशेन देवस्तुती चलताली मिसां चलतालीं आनी ती लातीन भास आमकां कोणाकय येनातली पूण दुसऱ्या वातिकान विश्वाससभे उपरांत सक्कड लोकांक समजा सारकें आनी सक्कड लोकांन जिवाळ जावन क्रियाळ जावन देवस्तुतेन भाग घेवच्या खातीर आपल्या आपल्या माय भाशेन देवस्तुतेन भाग घेवचें भाग फावो केले दुसऱ्या वातिकान विश्वाससभे पयलें याजक लोकांक पाठ करून मीस भेटयतालो पळया तुमची टिचर क्लासींत बोर्डाक पळोवन बोर्डार बरयतना पाठ करीत जाल्यार लेसन करीत जाल्यार तुमकां कशें जाता तुमी कितें करतात तशेंच जातालें हें लातीन भास येर जायनातली आनी याजक पाठ करून मीस भेटयतालो दुसऱ्या वातिकान विश्वाससभे उपरांत याजकांनी लोकांक फूड करून मीस भेटोवंक सुरू केलें आनी हर एका देवस्थितेंत एक जीव आयलो म्हणयत ह्या दुसऱ्या वातिकान विश्वाससभेचो प्रमुख विशय एक मुख्य विशय जावन आशिल्लो हेर धर्मा विशीं चिंताप दुसरी वातिकान विश्वाससभा जाता पर्यंत हेर धर्मा विशयांत पवीस सभेचें चिंताप अशीर आसलें हेर धर्मांत कितेंच बरें ना क्रिस्तांव धर्म मात्र बरो हेर धर्मांत साल्वासांव ना दुसऱ्या वातिकान विश्वाससभेंत जायते विचार विनिमय करतस चिंता बदलालें हेर धर्मा विशीं एक विशाल मनोभाव उदेलो हर एका धर्मांत स्वताचें बी आसा म्हणून मानून घेतलें आनी हेर धर्मांतय बरो संबंद आसा करूंक तांचे सगळें संवाद गरज म्हणलें चिंताप ह्या दुसऱ्या वातिकान विश्वाससभे उपरांत उदेलें सुरविल्ल्या पवीस सभेंत जुदेव क्रिस्तांवां आनी हेर धर्मांतावन क्रिस्तांव जाल्ल्या मदें थोड्या संगती विशयांत तर्क उदेले जुदेव क्रिस्तांव पोरण्या सोल्ल्याच्यो रिती रिवाजी सुन्नत करच्या विशयांत
मोइजेचे नियम शास्त्र पाळूंक जाय म्हूण ते म्हणटाना हेर क्रिस्तांवांनी पोरण्या सोल्ल्यांच्यो रिती रिवाजी पाळची गरज ना म्हूण तर करी लागले. पावलाक आनी बार्नाबासाक आनी ह्या जुदेव क्रिस्तांवांक तांच्या मदें मनाभेद उपजालो. ते पावल आनी बार्नाबास ह्या विशयांत जेरुसलेमांत आशिल्ल्या धर्मदुतां आनी मालगड्या मुखार सवाल घालच्याक जेरुसलेमाक गेले. ही जेरुसलेमांत जाल्ली पयली सभा. ह्या विशयांत धर्मदुताची कृत्या अध्याय 15 आमकां सविस्तार रितीन जाणवाय दिता. भुरग्यांनो, तुमचो नवो सल्लो उक्तो करा. धर्मदुताची कृत्या अध्याय 15 काडा. वाक्या 1 ते 2, 6 ते 14, 19 ते 20. हे वासाप आतां आमी भक्तीपणान चीत दिवन आयकुया. धर्मदुताची कृत्या पुस्तकांतलें वासाप. जेरुसलेमांत धर्मदुताची जेराल सभा. जुदेयांतावन थोडे जण आयले आनी भावांक हे परी शिकोवंक लागले. मोइजेच्या कायद्या प्रमाणे तुमकां सुनत जाल्ल्या शिवाय तुमी मुक्त जडोवंक शकनात. पावला आनी बार्नाबासा आनी ह्या मनशां मदें व्हड मानाभेद आनी कठीण वाद विवाद उठले. देखून पावलान आनी बार्नाबासान आनी अंतियोकाच्या हेर थोड्या प्रतिनिधींनी वचून जेरुसलेमांत आसलेल्या धर्मदुतां आनी मालगड्या मुखार हें सवाल घाली जाय म्हूण निर्णय जालो. ह्या पासून धर्मदुतांनी आनी मालगड्यांनी ही संगत तर्काक घालच्या खातीर एक जमत आपयली. जायतो वेळ चर्चा जाल्ल्या उपरांत पेद्रू उठलो आनी तांकां अशें सांगी लागलो. भावांनो, जुदेव न्हय आसलेल्यांनी म्हज्या तोंडांतली बरी खबर आयकूंक आनी भावार्थाक वेंग मारूंक सुरविल्ल्या दिसा तावनूच देवान तुमचे मदलो म्हाका विंचून काडलो म्हूण तुमी जाणात. मनशांची अंतस्करणां जाणा आसलेल्या देवान आमकां दिलां तशेंच तांकांय पवित्रत्व दिवन हेर जातीच्यांकी आपणे पसंत केल्यात म्हूण दाखयलें. अशें तुमचे आनी तांचे मदें कसलोच भेद ताणें केलो ना. बगार भावार्था वरवीं तांचीं काळजां ताणें नितळ केलीं. तशें जाल्यार आमकां जावं आमच्या पुर्वजांक जावं वावूंक तांकांतलें जूं शिसाच्या कांद्यार दिवन देवाची परिक्षा पळोवंक आतां कित्याक तुमी प्रयत्न करतात? आमकां तारण मेळ्ळां तशेंच तांकांय सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कृपेन तारण मेळ्ळां तें आमी सत मानता. तितल्यार ती सगळी जमत थंड जाली. बार्नाबासान आनी पावलान आपणा मारिफात हेर जातीच्या लोकां मदें देवान केल्ल्या वर्त्या कुणा आनी असर्या विशयान सांगलेलें आयकूंक तांणी कान दिले. हांचे उलोवन जातच जाकोब उलयलो. भावानो, म्हणालो तो, हांव कितें सांगतां तें आयका. देवान जुदेव न्हय आसलेल्यांची कशें पयिल्ले पटी दया केली आनी आपणाच्या नांवाक समर्पिल्ली एक परजा तांच्या मदली विंचून काडली तें सिमावन तुमकां विवर दिवन सांगलें. देखून म्हजें फैसल अशें, हेर जातीच्या लोकांतावन सोम्यातय परतल्ल्यांक आमी उपद्र दिवचे न्हय. तरी पूण बोंब्यांक भेटोवन दिल्लें कसलेंच तांणी कांयनाये, वेबिचार सुकय जाय आनी गोमटी चिड्डून मारलेल्यांचें वा रगत आसलेलें मांस कांयनाये म्हणून
तांकां आमी बरपिनिशी समजणी दिजय. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. दुसरी वातिकान विश्वासभा पोवन हेर धर्मा विशीं चिंता पाटयिल्ल्यान, हेर धर्मा विशीं संवाद चलयिल्ल्यान पवित्र सभेंत हेर धर्मा विशीं विशाल मनोभाव रुता जालो. हेर धर्मांनी सताचें बी आसा म्हणलें सत सगळ्यांनी मानून घेतलें. हेर धर्मांतय बरो संबंद रुता करूंक तांचे सवें संवाद गरज म्हणलें चिंता पुदेलें. कुटुंबांत, शेजारा, वाड्यांत उपजाल्ले समस्ये फिरगज विगारान आसा केल्ल्या संवादा वरवीं परिहार जाले. थंयसर राजी सन्मान जालें. दोन विविध धर्माच्या लोकां मदें संवाद चलिल्ल्या वरवीं विशाल मनोभाव रुता जालो. समाजेंत भाव बांदवपणाचो एकवट दिसून आयलो. समाजेंत एक शांतीचें, समाधानाचें वातावरण उपजालें. संवादा वरवीं समस्ये परिहार करूंक जातात. अशेंच घडलें सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत. मोइजेच्या शास्त्रा प्रमाणें जुदेव चरक्यांक सुन्नत करूंक आशिल्लें. सालुकाचो वांजेल अध्याय 2 वाक्य 22 ते 23 म्हणटा, जेजू जुदेव जाल्ल्यान ताकाय सुन्नत केल्ली म्हूण. भुरग्यांनो, जेरुसलेमाच्या जमती विशांत तुमी आत्तां ह्या धर्मदुताच्या कृत्यांत आयकलें. सुन्नत जाल्ले शिवाय सोडवण ना. मोइजेचे कायदे पाळूंक जाय म्हणून जुदेयांतावन आयिल्ल्या थोड्या जुदेवांनी लोकांक शिकयलें. आनी ह्या वेळार पावल आनी बार्नाबास आनी ह्या मनशां मदें सुन्नत करच्या विशांत थर कुटलें. तांचे मदें मनभेद उपजालो. देखून पावल आनी बार्नाबास जेरुसलेमाक गेले आनी थंयसर धर्मदुतांची तशेंच हेर मुखेल्यांची एक जराल सभा आपयली. ही जेरुसलेमाची पयली सभा, भोव महत्वाची सभा. ह्या सभेर सुन्नत करच्या विशयान जुदेव शास्त्रा विशयान तर्क केले. ह्या तर्का उपरांत कितें जालें? ह्या तर्का उपरांत ह्या सभेचो परिणाम जावन अजुदेवांनी जुदेव रिवाजी पाळची गरज ना म्हणून निर्धार घेतलो. थंयसर उपजाल्लो तो समस्ये परिहार जालो. जेजू क्रिस्तांतय जुदेवांक तशें अजुदेवांक जागो आसा. जेजून कुर्सार मरून जोड दिल्लें सोडवणेचें देणें तें सर्वांक, जुदेवांक मात्र न्हय, सगळ्या मनशा कुळाक. देखून सोडवण जेजू क्रिस्ता मुखान लाभता जाल्ल्यान जुदेव रिती रिवाजींक विशेष महत्व दिवचें सारकें न्हय म्हणलें सत धर्मदुतांच्या ह्या पयल्या जेरुसलेमाच्या सभेंत स्पश्ट केलें. आजुनी पवित्र सभेंत तर्क वाद विवाद उठिल्ल्या वेळार सभा आपोवन तो निवारूंक अवकाश आसा. वेळा काळा गरजे प्रमाणें पाप साहेब तवळ तवळ जमती वा सभा आपयता. पवित्र सभेंत असल्यो जायत्यो जमती सभा जाल्यात, जाते आसात. आनी ह्या दिसांनी सिनोद सभा जावन आसा. तुमी येदोळूच ही सिनोद सभा म्हणलें उतर हो एक शब्द येदोळूच आयकला तुमी. सिनोद म्हळ्यार कितें? सिनोद म्हळ्यार संवसाराच्या विविध प्रदेशांतावन विंचलेल्या बिस्पांची जमत. पाप साहेब हेर बिस्पां संगी एक बळादीक संबंद आसा कारण भावार्थ सांबाळचे विशीं
बाबार्थाच्या वाडावळे विशीं, पवित्र सभेची शिस्त आनी नैतीक नियमां बळादीक करचें आनी पाळचें ह्या विशीं आनी सगळ्या संवसारार पवित्र सभेच्या वावरा विशीं आसची सवालां ह्या विशीं विचार विनिमय करून पापाक सलाह सूचना दिवन कुमोग करूंक निर्दिश्ट वेळार ही संवसारांतल्या बिस्पांची जमत जमता. येदोळूस 15 सिनोद सभा जाल्यात. आतां ह्या पुटी जावची 2023 2023 जावची जावन आसा 16वी सिनोद सभा. ती रोमांत चलतली. जावन सिनोद संवसारांतल्या बिस्पांची. पूण 2023 सिनोदेंत सर वर्गाच्या लोकांचे प्रतिनिधी आसात. आमचो पापा फ्रांसीस गूंड आनी सूक्ष्म चिंतपाचो विशाल मनोभावाचो वेळा काळाक सरी जावन चिंता आनी तो मुखलें पवित्र सभेच्या भविश्या विशयान तो चिंता. पवित्र सभेच्या बरेपणा खातीर, पवित्र सभेच्या भविश्या खातीर नवी नवी योजना हातीन धरून ती आख्ख्या पवित्र सभेन कार्यरुपाक हाडच्याक सर वर्गाच्या लोकांनी सांगाता मेळोन जेजूचे मिसांव फळादीकपणी मुंदरसून व्हरच्याक ह्या पुटीच्या ह्या 2023 सिनोद सभेंत बिस्प, याजक, धार्मिकां लायकाचे प्रतिनिधी पुरो आसात. हर एका दियेसींत ऑक्टोबर 2021 तावन फुडल्या वर्साच्या एप्रिल 2022 भितर पयल्या हंताची तयारी जावंक आसा. येदोळूस हर एका दियेसींत ऑक्टोबर 17 तारखेर धर्माध्यक्षांनी हाचे उक्तावण दियेसीच्या हंतार केलां आनी त्याच दिसा हर एका फिरगजीन सिनोद सभेचें उक्तावण जालां. 2023 सिनोद सभे विशांत गवळी बापा तावन शिकोवणेची शिंकळ येदोळूस आरंभ जाल्या. आमकां सगळ्यांक आमच्या फिरगजींत ही शिकोवण मेळटली. आमी सगळां हर एक शिकोवण सोंसणीकायेन आयकोवया. ही सिनोद फळादीक जावंक हर एक दीस मागया. आमचे वर्तेंक जबाबदारी जावन आसा ह्या सिनोदीच्या यशस्वी खातीर मागचें. देखून भुरग्यांनो, हर एक दीस तुमच्या तेर्सा वेळार एक कण तेर्स सिनोदीच्या यशस्वी खातीर, सिनोद सभा फळादीक जावचे खातीर धिमिगान एक कण तेर्स मोरयेच्या कथावीण काळजाक भेटोवन दिवन मागोवंक विसरनाकात. इतल्यार आमचो पाठ संपलो. आतां तुमचो पाठ बूक उक्तो करा. चटवटिको थंयसर सवालां आसात. तुमचो पाठ बूक बरो करून वाचा आनी सवालांक जापी सोदून सुबीत करून तुमच्या नोटबुकार बरया. आनी एक मुख्य होमवर्क, सिनोद सभा फळादीक जावंक सदांय मागा. भुरग्यांनो, बूक दांपा, तुमचे कोंत हातांत काण घेया. एक कण तेर्स भक्तीपणान करया आनी सिनोद सभा फळादीक जावंक सिनोद सभेच्या यशस्वी खातीर आमी भेटोवन दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिव नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कृपेन बरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मुरये कृपेन बरलेले सुमी देव तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरये देवाचे माये
आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, सुमी देव तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, सुमी देव तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, सुमी देव तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, सुमी देव तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, सुमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, सुमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, सुमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, सुमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशें आदी तशें आतां आनी सदां सर्वतां आमेन. हो पाठ विक्षण केल्या तुमकां देव बरें करूं. देवाच्या बेसावांनी बरोलो बरो दीस तुमकां मागता. थँक्यू.